सर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे स्पीड गव्हर्नन्स आसा तेका क्रॅकडावन स्टार्ट केल्ले आसा आनी खुबशे जे रेंटा कार आसा ते इम्पोज करपाक केल्ले आसा सर. पयरूच आमची स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग जाली. ते स्टेट कावन्सील मिटींग जाली तेन्ना आमी डिसिजन एक घेयला, हे चडूच एक्सिडेंट रेंट काराचेर जाता म्हणून कितें तरी कारवाय करपा जाय. सो दे आर लॉन्चिंग अ ड्रायव्ह बिकॉज दे आर सपोज टू पुट स्पीड गव्हर्नर्स. सो एवरीबडी हॅज टू फिट अ स्पीड गव्हर्नर. ते घालपा खातीर एक ड्रायव्ह हें केला. कोणें घालूं ना तेंचेर कारवाय जातली आनी बाकीच्यांनी ताबडतोब ते घालपाचे बिकॉज इट इज टू कंट्रोल दीज एक्सिडेंट्स. कित्याक इट इज हॅपनिंग बिकॉज रेंट अ कार आर गोईंग एट रेकलेस स्पीड, एट व्हेरी हाय स्पीड. सो ते बंद जावपा जाय. आनी तुमकां खबर आसा गेले 2 वर्सां एक सिंगल लायसन्स न्यू रेंट अ कार आमी दिवना. व्हेरी कॉन्शियसली अशें जातलें म्हूण आमकां खबर आसली. वी हॅव नॉट गिवन फॉर लास्ट 2.5 years. आमी बॅन केल्ले वेदर रेंट अ बायक और रेंट अ कार. नाव पीपल आर चेंजींग नंबर प्लेट विचो. दॅट्स वाय आय लॉन्च द ड्रायव्ह. आनी रस्त्यार गाडी हाडटा. सो तेजेरूय स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिसे आनी हांकां घेवपा लायला पळय रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग. सो तेंचे परमीट बी कॅन्सल जातले जाल्यार फावन. Yes, we will take, if there is multiple offences, definitely we will take the strictest of action. Yeah.